आईचे पहिले वाचप जोएल प्रवादाच्या पुस्तकाचो निमाणो भाग। आनी हातूंत आमी आयकले सर्वेस्पर देव प्रवादा कडल्यान इस्रायल परजेक म्हणटा, आतां हांव सगळ्या राष्ट्रांची नीत करूंक येतलो आनी जोसफात फालक्यांत ती जातली। भोव कठीण दीस तो, दुखाचो दीस, कित्याक कोणें वायट केलां तांचेर ख्यास्त पडटली, कोणें बरें केलां तांकां इनाम मेळटलें। आनी ह्या निमाण्या दिसाची खबर जेजू माथेवाच्या वांजेलांत आमकां सांगता। माथेवाच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा, जेजू परत्यान येतलो आमची झडटी करूंक, आनी तो येवच्या पयलीं झुजां जातलीं, भुंयकाम जातलो, बुडती येतली, जायतें कितें घडटलें संवसाराचेर। आनी शेवटी तो येतलो आनी मनशांचे 2 वांटे करतलो, ताचे दूत करतले। आनी ताच्या उजव्याक आसल्यांक तो म्हणटलो, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, म्हाका घरदार नासलें तुमी म्हाका आसरो दिलो, हांव पिडेंत आसलो, बंदखणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली। तेन्ना ती म्हणटली, सायब आमी तुका केन्ना पळयल्लो भुकेल्लो, आमी पळोवंकूच ना, तूं तानेल्लो विणगो आसलो आमी पळोवंक ना। तेन्ना तो म्हणटलो, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक केलें तें तुमी म्हाका केलें, देखून आतां तुमचे खातीर तयार केल्लें सासणाचें इनाम जोडूंक वचात। आनी दाव्या कुशीन आसल्यांक तो म्हणटलो, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवंक दिलें ना, हांव तानेल्लो पियोंक दिलें ना, हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, आनी कितें। तेन्ना ती म्हणटली, सायब आमी तुका खंय पळयला विणगो आनी भुकेल्लो आनी तानेल्लो आनी पिडेंत आसलो, आमी पळोवंकूच ना। आनी तांकां तो म्हणटलो, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना। म्हणजे आमची झडटी आमी कितल्या मिसांनी वांटो घेतलो, कितले तेर्स म्हणले, कितल्या रेतिरांक आमी गेले, हांव कितल्यो कुर्सां वांटो केल्यो, कितली आराधना केली, कितले मागणें केलें, हाचेर आदारून जावचें ना। म्हज्यान म्हणूंक जायना हांव सकाळींच्यान सांज वरेर ऑनलायनीचेर मिसां पळयतां। हेंय म्हाका सांगूं जाय आमच्या लोकांक, ऑनलायनीचेर मिसान आतां आमच्यान वांटो घेवंक जायना। तें कोवीड जालें न्हय तेन्ना आमची इगर्ज मातेन ती एक आमकां सुटका दिल्ली, कित्याक इगर्जांक येवंक जायना, लोकांक मीस ना, कितें तरी बरेंपण मेळूं म्हणून। पूण आतां ती परवानगी काडल्या। आतां तुज्यान म्हणूंक जायना हांव घरा बसून टीव्हीचेर मीस आयकतां, मीस आमी आयकना, मीस आमी भेटयता, मिसांत वांटो घेता, ताका कांयच मोल ना। तें फकत तूं तियात्र पळयताय, फिल्म पळयताय वा कितें पळयताय तितलेंच। मिसांत आमी इगर्जेंत वा कपेलांत येवन वांटो घेवचो पडटा, हें आमी समजून घेवंक जाय। तूं ऑनलायनीचेर कितलेय मिसांनी वांटो घे, ताका मोल ना। तांतल्यान तुका कितें बरेंपण मेळूं येता तितलेंच। ऑनलायनीचेर मिसार गेल्यार तुका कोमुजांव घेवंक जाता, जायना न्ही। मागीर कोमुजांव घेना जाल्यार मिसां तुवें वांटो घेतल्या भशेन जायना, हें आमच्या लोकांक समजूंक जाय। कितें जावं आमची झडटी जातली आमच्या करण्यांचेर आदारून। आनी हें चिंतप हेर धर्मांनी आसा। हिंदू धर्मान कर्म तुका चुकाना म्हणटा। कर्म म्हणजे कितें, हांवें केल्लें बरें म्हाका पाटी मेळटा, हांवें केल्लें वायट म्हाका पाटी मेळटा। इस्लाम धर्मान हेंच, बरें केल्ल्याक अल्लाह इनाम दिता, वायट केल्ल्यांक ख्यास्त लायता।
आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जेजू लोकांचे उरपंजी कडेन उलयतालो तेन्ना एकटी अस्तोरी व्हडल्यान म्हणटा, तुका जल्म दिल्ली, तुका ल्हान व्हड केल्ली तुजी आवय भागी. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती चड भागी. आतां आमकां विचित्र दिसूं येता, जेजू कितें आपल्या आवय कुशीन काडटा काय, तिका मान दिना काय? ना, तशें ना. जेजून आपल्या आवयचो मोग केलो, तिका मान दिलो, तातूंत दुबावच ना. आनी म्हाका तरी दिसता, म्हाका तो जिवन जातच पयली भेट ताणें कोणाक दिली आसतली? सायबीण मायक. कित्याक ती ताका इतली मोगाची, ती ताच्या मोगाची सीस. पूण तशें बायबलांत कांय बरयल्लें ना. पूण म्हाका तशें दिसता पयली भेट ताणें सायबीण मायक दिली. आसूं. आतां जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता, आमी ह्या संवसारी संबंदाचे पलतडी वचूंक जाय. आवय बापय, भाव भयणी, आजो आजी, नातरां, जावय सून, पूत धुवो, हो सगळो संबंद संवसारी संबंद आनी तो बरो. पूण तातूंच आमी घुस्पून रावंक उपकार ना. आमी विस्तार जावंक जाय. चड करून आमी पाद्री माद्रीनी आमी आमचें घरदार सोडलें न्ही, मागीर आमी आमच्याच घरच्यां कडेच नदर लावन बसलीं, तांकां आदार केलो, कितें व्हडलें बरें केलें? हें हांव जायत्या पाद्री माद्रीक म्हणटा. हांवें म्हज्या आवय बापायक जावं भावा भयणीक एक पयशाचो आदार केल्लो ना आनी करचो ना. उलटेन जाल्यार ती म्हाका आदार करतात आनी कितें आदार करतात तांतल्यान हांव दुबळ्यांक पावता. ते म्हाका वापरिना, दुबळ्यांक वता. आमी पाद्री माद्री लोकांक एक देखीची जावंक जाय. हाचो अर्थ असो न्ही आमचे संबंद आसात, आमचे आवय बापाय भाव भयणी तांचे आमी चिंतचे ना. ना, तशें ना. संबंद आसूंक जाय. पूण आतां आमची भाव भयणी कोण? आतां आमची भाव भयणी ज्या गांवांत आमी आसा, ज्या गांवांत आमी लोकांची सेवा करता, ती आमची भाव भयणी. म्हाका 85 फर्स्ट कजन्स आसात. फर्स्ट कजन बापायच्या वाटेन 20 आनी 1 21, आवयच्या वाटेन 60 आनी 4 64. सेकंड कजनाचें कोंतच ना, म्हाका खबरच ना ती कितली. ह्या 85 कजना कडेन म्हजो संबंद आसा वय ना. वर्साक एक पावटी जल्मा दिसाक ते ग्रूप केल्लो आसा हांवें, तांकां जल्मा दिसाक तांचे पासत मागता आनी तांकां संदेश पाठयता. आतां जर ती आयली म्हाका मेळपाक, म्हाका तांची वळख मेळची ना आनी तांकां म्हजी वळख मेळची ना. कित्याक इतलीं वर्सां पासून मेळूंक जालेंच ना. कित्याक संवसाराच्या 4 कुशीनी आसात, कशें जातलें? थोड्यांची वळख आसा, उरल्यांची वळखच ना. थोडी हांव जेद्वीत संस्थेंत येता जल्माल्यान, म्हाका तांची वळखूच ना. आनी ती त्या विशीं म्हाका दुखूय ना. कित्याक आतां हांव ह्या पोरन्या गोंयांत आसा. ह्या पोरन्या गोंयांत कोण लोक येता ती म्हजी भाव भयणी. हातूंत हांव स्पश्ट आसा. आनी हें चिंतप आमच्या पाद्री माद्रींचें जावंक जाय. आमकां पाद्री माद्रींक गांव लागूंक फावना. गांवा वयल्यान कितें ठरता? वेता तो गांव आमचो. ज्या गांवांत आमी आसा तो लोक आमचो. त्या लोकांची आमी सेवा करूंक जाय. त्या लोकांचें चुकता तें आमी दाखोवंक जाय. तांचें बरें आसा तें दाखोवंक जाय. आनी हें आमी करूंक नाका. आनी हेंच हांव करता. पाटी बसल्याक हांव आपयता, फुडें ये म्हणून. एकटे 2 जाण भाव पाटी बसलात, ते जर मिसा पयले आयल्ले जाल्यार हांव तांकां आपयता आसलो, फुडें या म्हणून. हें आमी करूंक जाय. तांकां दुखतलें. अरे सुई तोपतना दुखतलीच न्हू, दुखतलीच. सुई तोपेना जाल्यार तुका कशें बरेंपण जातलें? सुई तोपल्यान तुका बरेंपण मेळटा. लोकांचें जेन्ना चुकता आमी सांगूंक जाय, बरें तांचें सांगूंक जाय. म्हणटना फकत पाद्री माद्रींनी मात न्ही, आमी आमचे संबंद वाडोवंक जाय. कोणाक आमची गरज आसा ती आमची भाव भयणी, ती कोणूय जावं, खंयच्याय धर्माची जावं, खंयच्याय जाती कातीची जावं, रंगाची जावं, भासांची जावं, तांकां आमची गरज आसा ती आमची भाव भयणी. तांकां आमी पावुया. पूण तशें जाय जाल्यार
आमचें काळीज, आमचें मन उक्तें जावंक जाय, विशाल जावंक जाय, ब्रॉड मायंडेड पीपल. म्हणटच देव आमचे थंय एक विशाल काळीज आनी एक उक्तें मन रचून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागुया.